3 तारखेक नो कॉन्फिडन्साचेर मिटींग जाल्ली आनी तेन्ना 12-0 जाल्ली. आनी एक्चुअली म्हाका जर काडटलो ह्या सिटा वयलो चेअरपर्सन म्हणून जाल्यार 13 जावपाक जाय आसलें. पूण त्या दिसाक तुका 12चेर 12-0 जालें आनी एक ऑर्डर दिल्ली प्रिसायडींग ऑफिसरान की यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द चेअर म्हणून. दीस ऑर्डर वॉज रॉंग. ही खरी मर्डर जाली म्हणल्यार जाता, कायद्याची मर्डर हांगा जाली म्हणल्यार जाता. म्हणून हांवें रिविजन एप्लिकेशन फायल केलें UD मिनिस्टरा फुड्यान आनीक ऑर्डर रिवायज करपाक मागली, कित्याक म्हाका न्याय मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना म्हाजे ऑपोजिशन जे आसात जे आयज उलयतात ते हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान तांकां सांगलें की UD मिनिस्टर हॅज गॉट अ रायट टू डिसायड ऑन मेंटेनेबिलिटी. That means under 303, that means he has got a right power to revise the order of presiding officer DME. ह्या बेजिसाचेर काल आमचे हियरींग जालें आनी ती रिवायज जाल्ली आसा. ती ऑर्डर रॉंग जाल्ली आनी ती ऑर्डर सेट असायड करून आयज म्हाका परतो हांगा चेअरार बसपाक मेळिल्लें आसा. जे पळय कायदो तो जो ऑपोजिशन आयज म्हाजे हें उलयता मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून, इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हें क्लियरली कोर्टान सांगलें आसा. ज्या मनशाक जर कोर्टाक रिस्पेक्ट करपाक कळना, कायद्याक रिस्पेक्ट करपाक कळना जाल्यार त्या मनशाक हांगा बसपाक पसून म्हाका दिसता अधिकार ना. म्हाजे ऑपोजिशन जे आसले ते हायकोर्टानूय गेल्ले आनी थंय तांच्यान म्हणलें की प्री मॉन्सून वर्क जे आसा ते जावना म्हणून, आनी ताका लागून जाता तितले बेगीन डेट दिवची अशें सांगलें ते तांच्यांनी. आनी त्या प्रमाणे बेगीन ही ऑर्डर जाल्ली आसा. आनी हांव आतां मागता गव्हर्मेंटा कडेन की प्री मॉन्सून वर्क कंप्लीट जावपाचें आसा. इट्स नियरींग आनी हार्डली 8 दिसां हें सगळें कंप्लीट करपाक. आनीक जरी नो कॉन्फिडन्स कोणी मारले जाल्यार ते एंटरटेन करचे न्ही. लास्ट 2.5 म्हयने आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो हांगा आनी त्या कोड ऑफ कंडक्टा लागूनय आमकां त्रास जाल्या. आनी आतां जर परते नो कॉन्फिडन्स मारलें जाल्यार लोकांक पब्लिकाक त्रास जातले. हे ऑपोजिशनानूय चिंतपाक जाय की नो कॉन्फिडन्स मारून आमी पब्लिकाक त्रास करप न्ही. आनी गव्हर्मेंटांनी हेजेर लक्ष घालून आनीक 3 म्हयने म्हणल्यार तुका एंटरटेन करप न्ही, जो पर्यंत हे प्री मॉन्सून वर्क जावन हे बरे भशेन जाग्यार पडटा. म्हणल्यार 303 मिनिस्टराक पावर्स आसा ही ऑर्डर रिवायज करपाक आनी त्या प्रमाणे ही मिनिस्टरान ऑर्डर रिवायज केल्ली आसा आनी आमकां न्याय दिल्लो आसा. He is not sent anything. I told him not to send. He is not sent. पण ते मातशें बेजार भितर बसयले ताका हांव Say, all are elected councillors. बसपाचें नांव, it is not in my hands. It is a तेंचे तेंगे केबीन ते. He has come, he has sat there. But he is not signing anything. I told him. I had advised him to not to sign anything. And he is not signing until I receive any order. ऑर्डर अजून येवना सर. म्हाका कॉल ना. आमचो UD मिनिस्टर मिलिंद नायका कडेन आमचें रिविजन पेटिशन फायल केलें तेंच्यांनी. तेजेर तेणी आपलें डिसिजन दिलां. म्हाका दिसता खंय तरी डिसिजन तेणी प्रेशरायज जावन दिलां आसतलें कशें दिसता. प्रेशरायज मिन्स कितें तें ऑपोजीट ग्रुपान तेंचे कावन्सिलर आहा खंय तरी ताका प्रेशरायज करता आसतले. कांय इशू ना. डेमोक्रेसी तेंच्यांनी मर्डर करपाचो ट्राय केला. हांव UD मिनिस्टर म्हणिना, कावन्सिलरांनी ऑपोजीट कावन्सिलर आहा पळय तेंच्यांनी ट्राय केला. आमचे कडेन 15 कावन्सिलर आहा आनी तेंचे कडेन 10 कावन्सिलर आहा. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता ती बेगीनच्या बेगीन चेअरार येवन बसपाचें तेंच्यांनी आनी हांव बेगीनच्या बेगीन नो कॉन्फिडन्स फायल करतलो. हांव ताका रिक्वेस्ट करता कोण आतां चेअरपर्सन कोण बसोंक सोदता आसलो एक्स चेअरपर्सन तो आयज हांवें आयकला येवन बसला पूण तो सायनींग करिना. बेश्टोच येवन बसला ते कॅबिनान आनी म्हाका दिसता आजून रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर DMEन पास करूंक ना. तो भितर येवन बसला, सायनींग करिना, बेश्टोच बसला भितर येवन. खंय तरी हे डेमोक्रेसीचो मर्डर करतात. खंय तरी डेमोक्रेसीचो मर्डर करून कितें तरी करूंक सोदता तें कांय कळना. आनी म्हाका दिसता जेन्ना ऑर्डर येतली हांव नो कॉन्फिडन्स फायल करतलो. म्हाजे कडेन 15 कावन्सिलर आसा आनी बेगीनच्या बेगीन हांव तांकां देंवयतलो.